त्यांनी सगळ्यांना उर्बा हाडपाचो प्रयत्न करतालो. पण तो प्रयत्न इतल्यासाठी की दिसभर हे सगळे कटकटी आणि ह्या संसाराच्या चक्रात अडकिल्लो मनीस असता ताका एक दीस तरी आपल्या आणि आपल्या फॅमिलीक घेऊन खंय तरी भायर वचून खावप, खंय तरी एक बरो प्रोग्राम करप आणि त्या बरोबर एक एंटरटेनमेंटाच्या माध्यमांतल्यान फॅमिली भितर थाकाय दिवपाचो एक प्रयत्न आसा तो करपाक जाय. म्हारगाय इतली वाडली की वाडा हांगासान वचून जर एक फॅमिली जर पिक्चर पळोवपाक गेले जाल्यार ताका जर तिगांयची मेळून 3 जाण किंवा 4 जाण आसले जाल्यार 5,000 रुपया तरी लागतात. मागीर म्हारगाय वचून जेवपाक जाय. पण गोंयच्या वेगवेगळ्या हॉटेलांतले सेंट्रल ग्रुपाक एकठांय येतात. ताणें केल्लें घरगुती जेवण एका जाग्याचेर 10-15 स्टॉलांनी मेळप. त्याच बरोबर बसून हांगा कसलेंच तिकीट घेवन नासतना सुद्दां आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर एक बरो करमणुकीचो कार्यक्रम हांगा दवरप आनी देशांतले दिग्गज अशे कलाकार जशे आज सुदेश भोसले हांगा येता किंवा बाकीचे आमचे लोकल आर्टिस्ट आसात तांकां हाडप आनी त्याच बरोबर मतदारसंघात जाणी देवळाचें हातूंत काम केलें आसता, भजनी हातूंत काम केलें आसता, शिक्षकी पेशेंत काम केलें आसतलें, समाजान वेगवेगळे थरांनी काम केलें आसतलें, तांकां वयर आमचेर रावप आनी तांच्या फाटीर एक कौतुकाची थाप दिवप हें सगळें करपाक ती संकल्पना लागता. आनी ती संकल्पना ह्या निमतान भितर संकल्प मंडळान हांगा करून आयल्या म्हणून ताका दवरलें. खरें म्हणल्यार भाशण आनी कितें तरी दिवपाचो टायम न्ही आनी कोणाक जाय आमचें भाशण आयकपाक सगळ्यांक आयकता टीव्हीवर गेल्यार आमकां पळयता आनी कितें कितें उलयत आसतात लावन. पण हें निमित्त कितें आसा की तो मागीर आमचो बाबू वडेकार जावं ताणें 670 दिल्लीचे प्रयोग केले. आमकां अप्रूप दिसनाच नाही. कित्याक दिसना? बाबू आमचो सदांचो जाला. पण ज्या वेळाचेर केन्ना तरी आयतारा आपल्या भुरग्याच्या शेवकाक मन की बातांतल्यान कोण तरी आमचे गोंयचो भुरगो सादर नायक मुळे जेन्ना आमी आयकता नरेंद्र मोदीच्या तोंडार त्या दिसा कळटा की त्या भुरग्याच्या भितर कितें कला आसा आनी तो इंटरनॅशनलाचेर चमकता. 3 दिसां पयलीं येद्याच्या भुरग्यां भितर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन भेटून आपले काव्य अर्जाचें प्रदर्शन केलें आनी तांकां विनंती केली फेसबुकाचेर पेपराचेर. आनी आमचे गोंयचे कलाकारच असे आसात की तांकां आंतरराष्ट्रीय माळयेचेर भितर आमचे ते चमकतात. पण आमी ताची किंमत तेन्ना करतात ज्या वेळाचेर तो भायर वता आनी तो मागीर येता. आमचे संकल्प आमोणकर एक फावटी कितें संकल्प केलो जर जाय तो पुर्ततेक व्हरपाचो ध्यास मागीर खंय कितेंय आसुनी कोणाकय पांय पडपाक पडल्यार कोताक येता, कोणाक पांया मुळाक घालपाक पडल्यार कोताक येता. पूण संकल्प हो सिद्धीक व्हरपाक तो ठामपणान कार्य करता. आनी एक कार्यकर्त्या कडेन हांवें पळयलें आसा आमच्यो जेन्ना हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसुनी हॉटेल यात्रा जावनी किंवा कोणाचे DSS आसुनी कोणाचे दिव्यांगाची कामां आसुनी आमच्या ऑफिसान परत परत येवन कशा भशेन ती कामां करून कणीक लावन आपल्या मतदारांच्या अपेक्षेप्रमाणे काम करपाची जी ताची तडफड आसा ती खऱ्यांनी पाखांडे जोगी आसा. म्हणूनच आयज संकल्प हो सगळ्या आमच्या मतदारांचो गळ्याचो ताईत जाल्लो आसा. आनी ताणें आपयल्या बरोबर खंयच्याय प्रोग्रामाक आमी पळयतात की तो पणजे आसुनी म्हापसा आसुनी आमचो हो सगळो जो मतदार वर्ग आसा तो थी वचून मोठ्या संख्येन ताका रिप्रेझेंटेशन करता. हाचे वेल्यान कळटा की ताची लोकप्रियता. आनी तुमच्या सगळ्या खातीर ह्या उन्हाच्या कडक म्हणजे आमचो टेम्परेचर वाडला पण हांगा मुंसिकाचो टेम्परेचर इतलो वाडटा आनी गरमी जाता ती आमी विसरता. एका वटच्यान पावस वेल्यान पडले जर जाय आमचो घामूय तितको गळटा पूण आमकां केन्नाच कळना की संकल्प बाबाचे हे एफर्ट्स आसात. म्हणून ताका परत एक फावटी मन काळजांतल्यान खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोंयकार पावन गोंयकाराक न्ही फक्त रस्ते आनी उदक आनी लायट हेच जाय, गोंयकाराक अल्ट्रा मॉडर्न गव्हर्नमेंट आसतली तो आपल्या मतदारसंघाचो जाल्लो जाय. आनी म्हणून इतल्या मोठ्या भोवसंख्येन त्या राष्ट्रवादीचे किसानचे वास्कोकार सगळे हांगसर भारावन सगळे शिरू मतदारसंघाच्यो हांगसर सहभागी जाल्ले आसात. शंकर आमोणकर हांगा फाटले इतले वर्सां पळयता न्ही फक्त एकूच संकल्प जे मनां येतात आपल्या मतदारसंघा खातीर आनी आपल्या लोकां खातीर दीस रात करपी आमचो संकल्प. म्हणजे मागणी केलें की आमगेले वास्को क्वीक जावपाक जाय आनी ते वास्को क्विका खातीर 15 कोटी रुपया पास केले. ही पयशे घेतले सरकारान पयशे करून लोकां खातीर पास घेतले आनी ते हाजें काम जें आसा पळय मुखाल्ले 1 म्हयन्याचो सुरवात जाली. 2 दीस हो प्रोग्राम जालो आमच्या मुर्मा गोवा भितर आनी हो फर्स्ट टायम जशें तुमी म्हटलें अशें एक हिस्टॉरीक मुवमेंट आसलेलो. कित्याक पयले फावट हो आमच्या मुर्मा गोवान सड्याचेर जाता. तेज्या लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम रोहन खंवटे आनी आमचो म्हाजो मित्र बाब
केदार नायक जो चेअरमॅन आसा आमचो गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आयज हो आमी मुर्मा गोवान सड्या भागात हो प्रोग्राम इव्हेंट आसा तो करूंक शकलो फेस्टिवल मुर्मा गोवा समर फेस्टिवल आणि हेज्या लागून लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आणि आयज तुम्ही पळयला आसतलो जो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा तो खरंच हांव आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक ते इतले व्हड संख्येन लोक येवन हे सगळ्या फेस्टिवलाचो स्वाद घेतलेलो आसा तेंच्यांनी जी एन्जॉयमेंट घेतले तेच्या भितर धाकटी भुरगीं पळयतले यूथ पळयतले महिला पळयतले सिनियर सिटीजन पळयतले सगळे भाशेचे लोक थंयसर आसलेले आणि त्याच प्रमाणे आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन धन्यवाद म्हणटा परत थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी जी स्टॉल्स आसलेली 14 स्टॉल्स ती आमच्या लोकल महिला मंडळाक आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिला आणि त्याच्या लागून आयज तेंच्यांनी थंयसर ती शॉप्स घातलेली आसा थंयसर आणि डिफरंट आयटम्स थंयसर ते विकपाक लागले आसा आणि तांकां थोडोसो थंयसर बिझनस जावपाक लागलेलो आसा त्याच प्रमाणे जो इव्हेंटाक जे सामान लागतले जशे आमची खुर्च्यो लागताली साऊंड सिस्टम लागतलो जनरेटर लागतले सेक्युरिटी लागतल्यो गाडयो लागतल्यो ह्यो सुद्दां आमकां लोकलांक हेजे भितर इन्वॉल्व केलेले आसा आनी तांकां हो सगळो बिझनस दिलेलो आसा म्हणून परत एकदां हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा आयज जेन्ना आमी इव्हेंटाचेर उलयता कालचो दीस आनी आयचो दीस आयज आमचो समाप्ती आसा आनी हे समाप्तीक आयज भरपूर गर्दी आसा लोक सगळे जाण आमचो जो इंडियेचो तसोच देशाचो हांव म्हणटा हेचे वर्ल्डाचो जो नामनीक आमचो बॉलिवूड सिंगर आणि वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन जाका म्हणटा आमी सुदेश भोसले तेजे परफॉर्मन्स जाले आणि खरंच म्हणटा ती एक आनंदाची गोष्ट कित्याक भितर सगळे जाण सहभाग जाले काल आमी पळयताले कितलेशे आमचे लिडर्स सदानंद शेट तानावडे येवन गेले केदार नायक उपस्थित असलेलो आयज आमचो अध्यक्ष पार्टीचो दामू नायक आमचो सुभाष फळदेसाय मंत्री तसोच मंत्री सुभाष शिरोडकर हेवूय थंयसर उपस्थित असलेले अशे सगळ्यांनी हातभार लायलेलो आसा आणि मेन म्हणटा तो देवाचो सुद्दां आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसलेलो